नमस्कार सर्वांक, हांव विन्सी पिंटो परत तुमचे मुखार आयलां. कार्मेल किरण म्हणल्यार म्हाज्यात देन्याचें जिनेम म्हणलें कार्य सुरवात करूंक. ह्या आदी जायते आंकडे आमी ह्या म्हाज्याद्वारे तुमकां आमी दिल्यात. आतां परत ह्या नवें वर्स आमी नव्यान बरें जावं दी म्हूण चिंतून सुरवात केल्लें. पूण सर्वांक कळीत आसलें बरी कोरोना ह्या कोविड पिडे वरवीं आमची कार्य जावं दी, आमचें मनोरंजन, आमचे हर रितीचो वावर आनी आर्थीक तरान जावं दी, भलायकेन दी स्तब्ध जालो. पूण संवसार चलोवंत आसतना खंयचेय रावना तें मुखार सोन वरिजस. आनी ह्या वेळार आदले फावटी म्हाका सांगात दिल्लो कार्मेल किरण माज्याचो फादर ऑल्विन कार्मेल, तांकां हांव धन्यवाद पाठयतना परत नव्यान आयिल्लो फादर स्टीवन लोबो हांगासर तांच्या मुखेलपणान हें कार्य परत आमी सुरवात करता. आनी ह्या सुरवातेच्या आंकड्यांत आयच्या दिसा तुमच्या मुखार एक सैरी जावन भौमिकी तालेंताची एक स्त्री हांगासर उलोवपाक तयार जाल्या. ती जावन आसा सपना सल्डाना वा मंजूर. जशें बोकडेन कायनातलो पालो ना खंय, तशें हिच्या तालेंताचें अंत नासतना हर एक अंतर ती व्यस्त आनी तिचें तालेंत समाजेक दाखोवन आसा. जावं नाटनांत, जावं तिच्या बरपांनी, जावं MC करचें, सिरियलांनी, रंगमंचेन, फिल्मांनी हर वावर तिणें तिचें देणें लोकां मुखार एक स्त्री जावन सादर केला. तर मोगाच्यानो तिचे लागीं आमी थोडे शब्द उलोवन तिचे तालेंतात हांव कांय तरी जोडया. नमस्कार सपना तुका. नमस्कार विन्सी बाब तुमकां. तुजे मुखामळ जावं प्रेक्षकांक आनी म्हाकाय सर्वांक मोगाचें आनी सगळ्यांनी दिसचें. प्रत्येक तरान सांगचें तर मिसेस मीना म्हणल्यार सिरियलाद्वारे तूं आमच्या कोंकणी समाजेन संवसारभर नांव वाडलें. आमी उलोवणें सुरू करच्या आदीं आमी ह्या विशीं उलया. आतां तुका कळीत आसलें बरी सगळें एक वर्स कोविडाक लागून स्तब्ध जालें, जावं तालेंतांत आनी हर वावरांत. सो हो वेळ 8 म्हयने जावं दी आनी मुखल्या दिसांनी जावं दी तूं कसो वापर केलें, हें तुका बरेंपण भोगलें की या कश्ट म्हूण भोगलें? वय खंडीत जावं न्ही. आतांच्या हर एकल्यांच्या तोंडात एकच आसचें उतार हे कोरोना येवन मस्त कश्ट जाले या, म्हजें बिझनस लॉस जालें आनी म्हाका कळलें पुरा आसलें पळय म्हजीं कामां पुरा फेल जालीं या म्हूण सांगचें. थोडे फावटी म्हाकाय अशें भोगता. पूण जिवितांत खंयी एक कडेन आमी असले पुरो संदर्भ येताना ते पॉझिटिव्ह काण गेल्यात. कशें कोरोना पॉझिटिव्ह जाताना हॉस्पिटलांत आमकां एडमीट करतात, तशेंच जिवितान आमी पॉझिटिव्ह काण गेल्यार खंडीत जावन न्ही असले समस्ये आमकां समस्येंतल्यान भायर येवयेत म्हूण दिसता. म्हाकाय म्हजें बिझी शेड्यूल आसतना साबार सिरियलांक म्हाका अवकाश मेळिल्लो, तशेंच फिल्मांक म्हाका आपयल्लें. पूण हें कोरोना केदाळा आयलें पळय तेदाळा पुराय बंद पडलें, सगळ्यांक साबारांक कळीत आसा. तशें जाल्ल्यान इल्लेशें म्हण आतां ट्रेन फास्ट हेचे एकच पोटी रावतना ते इल्लेशें काल जाता म्हणल्यार मागीर मूव जावंक इल्लेशें कश्ट आसा. सो म्हाका हे 8 म्हयने कितेंय भोगलें घरा बसून. एक आयताराचे केदाळे एक शुटिंगार आसताले वचून, मागीर आद्या मोदें डब्बिंगाक ताका हाका म्हूण विचारलें. आतां घरांत बसाचें पडलें न्ही म्हूण सांगून एक विशय आयलो मतीन. प्लस हांव शिक्षकी जाल्ल्यान म्हजें टिचिंगाचें कशें वसात मुखार आनी खंयच्या रितीन आमी भुरग्यांक शिकोवचें म्हूण सांगून तें एक बेऊब जालें. पूण जाल्यारय म्हाका थोडे फावटी म्हज्या बिझी शेड्यूल आसल्या वरवीं म्हाका म्हज्या भुरग्यां कडेन म्हळ्यार घरा इल्लो वेळ दिवंक इल्लोसो उणें जातलो जाल्ल्यान ह्या कोरोना आयिल्ल्या वरवीं हे 8 म्हयने म्हाका भुरग्यां सांगात मस्त वेळ मेतेर जावंक म्हळ्यार सलीस जालें. तुका मात्र न्ही, हर एकल्यांक जालें, दादल्यांक जावं दी बायलांक जावं दी, ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी तांकां आशेचें जावं वाचप या बरोवचें आनी प्रत्येक तरान रांदप खंडीत जावं अशें तुवें वापर केला म्हूण चिंता. ताचे उपरांत हांवें कालें केलें म्हळ्यार म्हजे व्हडल्या चेडवाक तिकेशें रांदपाची पिसाय. सो आमी युट्यूबार वचून इल्लें नवें साव सोदून काडून आमी इल्लें घरा रांदचें प्रॅक्टीस केलें.
ताच्या उपरांत लुडो भितर पडलो आमचो तो लुडो भायर आयलो मागीर कॅरम हाडलो नवो आनी वय मागीर आमी कार्ड्स खेळोंक सुरू केले सो भुरग्यांक मस्त खुशी जाली ताच्या उपरांत म्हाका पदां आयकोनचें आनी हांवें वेलफेर एबीमासाची पदां सडावत मस्त आयकोनचें आनी हांव ल्हानतावन ती आयकोन परत तिंत ओल्ड पदां आयकोन प्लस आतां दायजी वर्ल्डार मस्त नवी कार्य येतात ती कार्य पळोवची तशें मागीर हांव ड्रॉइंग शिकली आर्ट करूंक शिकली म्हळ्यार क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट तें शिकलें ताच्या उपरांत म्हज्या भुरग्यांक इल्लें नटनाचें जावं दी संगीताचें प्लस म्हज्या चेडवाक ऑर्गन क्लासीक घालना आमी इल्लें ऑर्गन खेळोंक तशें इल्लो वेळ गेलो ताच्या उपरांत आमकां ऑनलायन क्लासीस सुरू जाली ताच्या उपरांत म्हजो टायम सट्टा अर्दो दीस म्हणल्यार बरी ऑनलायन क्लासीचेरच येतालो उपरांत उरलें संगतींत परत आमचें आतां नवें सिरियल जाल्ल्या वरवीं तातूंय हांव बिजी पडलें सो म्हाका कोरोनान तितलें कांय कश्ट म्हणून बगोना सारकें ह्या वेळार सर्वांनी असोच कांय नवें जावं शिकोवंक नवें वय ह्या काळार सर्वांनी नवें जावं शिकोवन आसतना आनी एक आतां तूं एक शिक्षकी जावन न्हू तुमकां एक नवें जावप जाला तें आसा ऑनलायन शिकप ते शिक्षकीक मात्र न्ही भुरग्यांक हें खंयच्या रितीन फायद्याचें गी या बरेंपण जाता गी या कश्ट जातात कशें चलयताय तूं शिक्षकीक तितकेशे कश्टच तितकेशे न्ही मस्तू कश्ट आनी भुरग्यांक तूं मस्तू कश्ट घे म्हूण चिंता ताच्या की मस्तू कश्ट जावन आसा आवय बापायक कित्याक म्हळ्यार एका घरांत तेगां चौगां भुरगीं आसल्यार 3-4 मोबायलां हाडीचे प्लस लॅपटॉप आसल्यार व्हडल्याक दिल्यार धाकटें भाव मारता धाकट्याक दिल्यार व्हडलें भाव मारता तशें जावन न्हू मस्त कश्ट आनी कामाक येची पेरंटांक जाल्यार तांकां ऑनलायन क्लासीसाक भुरग्यां सांगाता एस्पेशली KG जावन दी फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्डाच्या भुरग्यां सांगाता बसोन मस्त कश्ट आमी जाल्यार आमकां एक पयलेन पावटी येताना वो तुमी ऑनलायन क्लास करीचे म्हणटाना चड भिरांत लागली पूण जाल्यार सगळ्या टिचरांचें जावन दी आमच्या प्रिंसिपलाचें मार्गदर्शनान आमी शिकल्या आनी म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे म्हाका मोबायल मेळिल्ल्यान म्हजे काजार जाल्या उपरांत आनी हांवें टच स्क्रीन मोबायल 1-2-3 वर्सां पयलें काण गेल्लें मात्र आनी आतां म्हाका पयलीं हांव एक्चुली काल म्हाका कॉल करूंक मात्र उडा म्हळ्यार कॉल करूंक आनी एक इल्लें मॅसेज धाडूंक मात्र येताली पूण ऑनलायन स्टार्ट जाल्या उपरांत ह्या मोबायलाचें म्हाका आतां म्हळ्यार A to Z कळीत आसा म्हळ्यार खंय कालय विचारल्यार म्हाका एक आतां मोबायलाच्या विशयांत हे एक हांव प्लस पॉयंट म्हूण चिंता क्लासीस करतना इल्लेशें आमकां कश्ट मारतात कित्याक म्हळ्यार भुरगीं थोडे फावटी सकाळीं उठ्ठना लेट जावंक पुरो आनी तांकांय थोडे फावटी 9 to 1 o'clock मसून बसचें म्हळ्यार मस्तू कश्ट व्हडा भुरग्यांक तशें जाल्ल्यान आमकांय कश्ट आयकता कोण आयकता गी थोडे फावटी नॅट प्रॉब्लेम आसता थोडे फावटी आमी सांगलें तांकां आयकता गी कशें आमी विवरण तांकां दिवचें तशें इल्लें बे आसता मागीर कांय भुरग्यांची पेरंटां थोडे फावटी सायडीक बसून आसतात आनी तीं कालीन चिंतात कोण ना म्हूण सांगून सकयल शिक्षकाच्या मतीन एक चूर दुबाव आसता पूण जाल्यार ह्या संदर्भार आमी कितें म्हूण सांगल्यार गव्हर्मेंटाकी आमी मानून घेवचें पडटा कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांच्या दृश्टेन तांणी सांगलां की सद्याच्या मट्टाक आतां परिस्थिती प्रमाणे इस्काल धाकट्या भुरग्यांक इस्काल ना म्हूण सांगून आनी भुरग्यांक आमी क्लासीस करतना तितकेशे पॉझिटीव रितीन सांगून गी एक्टिविटीज पुरा करन जाल्ल्यान सो आतां हें यूज टू जालां आनी ऑनलायनाक आमी चड जावन डिपेंड जाल्या ओके हें सपना तुजें आतां शिक्षकाचें एक जनरल प्रॉब्लेम पूण हांगासर तुका आज सैरें जावन एक नटी आनी भोवमुखी तालेंताची एक स्त्री जावन हांवें आपोवणें दिलां तुज्या उलोवण्यांत जावं तुज्या हावभावांत तुजें नटन उक्त्यान दिसून येता सो हें तुका ह्या नटनाच्या अंतर तुजें थोडें तरी एक बॅकग्रावंड खंयसर तूं पुरात असलें नटनाक जावं भोवमानगी ह्या स्पर्धांत गेल्या थोडो विवर आमच्या विक्षकांक दिताय गी खंडीत जावन हे पयले फावटी हांवें सांगचें जाल्यार त्या टिचरीचें नांव हांवें खंडीत जावन हर एक कडेन उल्लेख केला आनी ती जावन आसा म्हजी 7वे क्लासीची टिचर श्रीमती रोहिणी म्हणून हांव 5वे क्लासी म्हणसर सेंट जोसेफ कुळशेकार शिकल्ली ताचे उपरांत 6वीत हांव 10वी म्हणसर सेक्रेड हार्ट शिकल्ली 7वी म्हणसर कन्नडा माध्यमांत शिकल्ली आनी 8वेंत हांव इंग्लीश माध्यमांत गेली 7वेंत आमकां कन्नडा पाठ आसलो तातूंत रामायणाचो कॅरेक्टर रामान रावणाक मारचें लगाड काडचें आनी वो इतलो इंट्रस्टींग आनी कन्नडा टिचरीचे क्लास म्हण सांगल्यार आमकां मस्त खुशी देखूनच कोण ना म्हाका देवान फावो केला आमी एक कन्नडा शिक्षकी जावन आनी ती टिचरीचो लेसन करतना हांव खाण जावन दी तोंड जावन दी आमचें सगळें थंयसर केंद्रीकृत आसतालें आनी ती टिचर करनत आसली क्लास आनी ताचे उपरांत म्हाका तो रावणाचें तिचें कॅरेक्टर केल्लें म्हाका मस्त पसंद जालें
दनपरां जेवणाची बेल जाली आनी आमकां एक थंय एखादो सरूक आसलो आनी ताच्या पोंदा वचून आमी तशेंच एक्टींग केलें टिचरीन केल्ल्या बरी ताच्या कितें चड केलें म्हणना काय आनी जोर हांसून आसतना भुरगींनी पुरा क्लॅप दिले म्हाका गोत्तू ना टीचर फाटल्यान आसली म्हूण सांगून टिचरीन म्हणलें सपना अल्ली स्टाफ रूमीगे बारा म्हणाली म्हाका हेणें भेन दिसोंक सुरू जालें की कित्याक म्हळ्यार पुरा भुरग्यांक काण घेवन हांवें असो ड्रामा केल्लो पळोवन काय हिणें काय प्रिंसिपला कडेन कंप्लेंट दिला कोणा म्हूण चिंतलें त्या भियान गेली येनाय तो टीचर म्हळें तशें म्हणाली या प्रिंसिपला कडच्यान आपूण व्हरता तुका म्हणाली आतां चिंतलें हांवें आनी संजय गॅरंटी म्हज्या पप्पा कडेन सांगता नीव नाळे बरबेकू शालेगे म्हणटा म्हूण सांगून कालिंगी एक तर भियान गेली ताचे उपरांत म्हणाली ನೋಡ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಬುಡದ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಾಡು म्हणाली ಅಯ್ಯೋ हांवें आतां काले कडचे इशिल्यान प्रिंसिपल येणे टीचर आनी तेणे स्टाफ ಅಂತ ಈ ಟೀಚರ್ आसात अयो म्हाका काले करचें म्हूण कळना ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಸಪ್ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೇ ಇಲ್ವಾ म्हणाली हांवें रावणाचे ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ केल्लें आनी हांव हांसोंक सुरू केलें ओ नन्नನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯಾ म्हणे त्याच्या उपरांत टीचर म्हणाली ಹೋಗು ಹೋಗು ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ म्हणाली स्टाफ रूमांत परतेक आपयलें परतेक तो रोल करूंक सांगलें मागीर म्हणाली आमचे 10th सेंड ऑफ आसा ताका एक तुका रोल आसा अकबर बिरबल्ला म्हणलो रोल तातूंत तुवें बिरबल्लाचो कॅरेक्टर करीजे म्हणे म्हाका नाटक म्हळ्यार एक्चुली तिणें केल्लें मात्र पात्र हांव पळयतालीं पूण एक पुटी हें चान्स मेळ्ळें म्हणून म्हाका सोडूंकूच जावन आनी तो म्हाका मेन रोल आनी थ्रू आवट आलो स्टार्टींग तो लास्ट म्हणसर आनी तातूंत म्हाका रोडोवंक आलें हांसोवंक आलें बिरबलाचो कॅरेक्टर सर तशेंच न्हय नायटी आनी घाल आनी तो इतलो पसंद जालो की म्हाका ताच्या उपरांत हें नाटक करया म्हूण सांगून एक तिणें म्हाका धैर्य दिलें आनी तशेंच ताच्या उपरांत म्हाका 10वेंत आमी त्रिवेंद्रम गेल्ल्या थंय म्हाका आमी ल्हानफूल मदत अशें ल्हानफुलाचो रोल करूंक आलो पूण म्हाका तातूंत भिकाऱ्याचो रोल आलो आनी तो रोली मस्त लायक जालो तेंच्यांक आनी आमकां बहुमानी मेळ्ळें तशें म्हजो नाटकाच्या स्टेजीचेर पावल्ली हांव तिशातावन पूण हाच्या उपरांत म्हज्या जिवितांत नवी दिशा हाडुल्लो जावन आसा मानेस्त डेनिस डिसिल्वा कुलशेकर हांव पयलें कुलशेकर फिरगजीची आनी हांव 10वेंत आसतना फस्ट PUCक आमकां वायसेसाक जॉयन जावंक म्हणून फादरापान सांगिल्लें आनी त्या दाळा हांवें उलोवची रीत आतां तुमी सांगलें तूं उलयतना नाटक उलयताय म्हूण सांगून तें उलयतना मानेस्त डेनिस डिसिल्वा येवन म्हणालो सपना एक रोल आसा सुनेचो कॅरेक्टर कोंकणी नाटक सभा आसा करता कॉम्पिटिशन्स आनी ताका तुवें मम्मा रिटायर्ड जाता ड्रामा आनी ड्रामांत तुका तितके जोर पार्ट आनी तुजें एक्टींग पळयता तुका सुनेचो पार्ट बेस्ट म्हूण दिसता म्हाका तूं करियर घे म्हळें म्हाका घर म्हजें पालदाने जावन हांवें कुलशेकार येजे पालदान इगज नातली त्या दाडा कुलशेकर हेजे कितें गी म्हूण बगलें म्हाका कालें करचें म्हूण कळोना तांणी सिवायमाच्या चेड्यांनी पुराय येवन घरा म्हज्या पप्पा कडेन विचारलें अंकल वाडे अशें कॅरेक्टर दिलां ताका तें करून दी आमी ताका आपूण व्हरता आनी पार्टी सोडटा घरा म्हूण सांगलें म्हज्या पप्पान कुशेन ओप्पिगे दिली जर तर म्हजो पप्पा त्या दिसा म्हाका ओप्पिगे दिना खंडीत जावन आज हें सपना सगळ्यांच्या लोकांच्या तोंडांत लिनेट जावन खंडीत जावन आसचें नासलें म्हज्या पप्पान म्हाका सांगलें वस कितेंच टेन्शन करिनाका राती लेट जाल्यार कोणेंय कालें सांगल्यार हांव आसा तुजे सांगाता म्हणालो आनी त्या दिसान हांवें ड्रामा केलो आनी त्या ड्रामाक आमकां कोंकणी नाटक सभेंत प्रथम बहुमान मेळ्ळें आनी म्हाका अत्युत्तम नटी प्रशस्ती मेळ्ळी सो ताच्या उपरांत हांव न्हू म्हजें हे कालें म्हूण सांगल्यार म्हजें टर्निंग पॉयंट म्हूण येत आनी त्या टायमार थंयसर आमचो जड्ज जावन आसलो मानेस्त डॉल्ला मंगलोर आनी ताणें म्हजें नटन पसंद केलें आनी ताणें म्हाका ताच्या ड्रामाक आपयलें आनी ताच्या सांगाता तावनसो ताणें फस्ट ड्रामा ताचोट केल्लो हांवें जावन आसा पाटी पळयनाका म्हणून तो राष्ट्रीय मट्टार आमकां 3रे बहुमान मेळ्ळें बँगलोर केलो हांवें ताच्या उपरांत ताच्या ड्रामांनी म्हाका ताणें अवकाश दिलो अशी तशी तशी अशी कशी अशी जाली पिशी हाचे 17 शोज आमी दुबई तशेंच गांवांत आमी खेळून दाखयले ताच्या उपरांत म्हजें नाटक जर्नी सुरू जाली म्हूण सांगता आतां कोंकणींत हर एका नाटका जावन दी हर एका पयलें दिश्टी पडचें सपना म्हणून आतां तुवें म्हणलें भुरग्यापणार एक अवकाश मेळ्ळो तशें हर एका चलयेक जावन दी स्त्रियेक मेळटा पूण ते उपरांत तांच्या वावराक जावन दी खाजारे जिणेंत ते मुखार सून व्हरना तें एक उण आसा तांकां तसल्यांक तूं कसो एक संदेश दिवंक आशेताय खंडीत जावन हर एका स्त्रियेक म्हळ्यार आमी आतां सडावो सिरियलां पळयता तातूंत कशें आसता म्हूण सांगल्यार घरा हें आवय बापायच्या कुस्तार बरें आसता वाडोवन आसता काजार जाल्या उपरांत ताचें सगळें लायफस्टायल चेंज जाता हर एका स्त्रियेच्या मतीन तशेंच आसता काजार उपरांत भुरगीं जालें घराचें कुटुंबाचें पळयजें सासू माय मांव तशें पुरा म्हूण सांगून आसता
पूण हांवें म्हणचें काजारा दिसा आमी भास दिता पयलो नवरो दिल्यार उपरांत व्हंकल दिल्यार आमी भास दिवची ती सेम आसता सारकें. सो हांवें म्हणचें जर तर आमकां देणी आसा टॅलंट आसात आमी पयलें सुटावें करून आमच्या नवऱ्या कडेन पयलें उलयचें स्त्री जावन ताचे कडेन अशें सांगिचें की आडे अशें म्हाका टॅलंट आसा अशें हांव पयलीं अशें अल्या संगतीनी म्हाका मस्तू मेतेरपण आसली आनी मुखारी म्हाका वचूंक जाय तुजो सपोर्ट आसा गी म्हणून हांवें पयलें ताच्या मतीन कितें आसा गी म्हणून परतून सांगत पळयचें. ताच्या उपरांत कित्याक म्हळ्यार माय मामा कडेन आमकां उलोवंक तितकेशे कश्ट भोगता ते आमकां मिडिएटर जावन आसा आमचो नवरो आनी ताणें जर तर येस म्हूण सांगलें खंडीत जावन मुखार वशीत आनी आमी ती सांगची रीत आसा एकूच फावटी हांव तुवें तशें केलां हांवें अशें केलें तशें सांगूंक जायना पूण इल्लेशें बरें सांगून इल्लेशें आमगेलें उलोवंक बरें कळीत आसून खंडीत जावन ताणें येस म्हळ्यार खंडीत जावन हें जाता आनी हर एका स्त्रियेच्या जिवितांत एक टायम टेबल म्हणलें आसाचें आनी तें हांवें केल्ल्या वरवीं म्हाका सगळ्यांनी म्हणचें ना मागीर टायम इल्ला म्हूण म्हणजे टायम म्हणटा ना म्हूण सांगून हांवें ताका म्हणचें तुका 24 वरां दिल्यार म्हाका 7 वरां मेळचीं सो त्या टायम टेबल आमी जर तर केल्यार खंडीत जावन हांवें खंयचें म्हज्या क्षेत्रांत मुखार वचयत पळय खंडीत जावन म्हाका तें करयत म्हूण सांगून बगता आनी हाका घरच्यांचो सपोर्ट पुरतो जाय ते एक सांगणी आसा हर एक दादल्याच्या फाटल्यान स्त्रियेचो सांगात आसा पूण तुज्या फाटल्यान तुज्या दादल्याचो जावन दी तुज्या भुरग्यांचो कुटुंबाचो सांगात कितल्या मट्टार आसा खंडीत जावन आमी सांगलें तुमकां काजाराच्या पयलें म्हज्या पप्पान म्हाका सपोर्ट दिला आनी म्हळ्यार आमी कांय मस्तू ग्रस्त कुटुंबांत हांव आयिल्ली न्ही दुबळ्या कुटुंबांत आयिल्ली पूण जाल्यार म्हज्या आवय बापायन म्हाका ते कश्ट आयिल्ले फूड कशें करचें गी म्हूण सांगून शिकयलें हांव 5वे क्लासीन आसतनाच म्हजी आवय आमच्या घरच्या कश्टांक लागून गल्फाक गेली आनी त्या दाळा म्हज्या आवयचें स्थान आनी बापायचें स्थान म्हज्या पप्पान बरयल्लें आनी म्हाका एक भाव आसा आनी तो त्या दाळा ल्हान आसलो तो कांय बालवाडींत आसलो कळना सो ताच्या त्या दाळाच एक आवय गल्फाक गेल्या उपरांत हांवें एक आवयचें स्थानच त्या घरांत भरलें म्हूण दिसता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पप्पाचें मेतेरपणान आनी म्हाका रांदूंक ताणें शिकयलें म्हज्या पप्पान कसलेय कश्ट आयल्यार कशें तुवें तें कश्टांतल्यान भायर येजें म्हूण सांगून आमकां शिकयताली तशेंच म्हजी मम्मी तशेंच आनी म्हजी मम्मी बरी एक सिंगर कॅसेडीन सिंग करून तिणें पूण फेस्ता परबांनी सिंग करताली म्हज्या मम्मीचे कुटा म्हणून सडावत सिंगर्स म्हूण येत फेस्तांनी सिंग करतना हांवें तें आयकोन हांवें तें सिंगिंगाचें देणें आपणायलें मागीर म्हज्या पप्पाक एक संवय आसली आयतारा मीस जाल्या उपरांत घरा येवन काम करतना विलफ्याबाची पयलें आतांची सीडी पयलें कॅसेट्यो आसल्यो न्ही कॅसेट्यो घालच्यो आनी पदां आयकोनची ती पदां आयकोन सांगून म्हाका तें कालें म्हूण सांगल्यार तें देणें सिंगिंगाचें देणें आयलें ताच्या उपरांत हांव नाटकाक गेली आनी MC म्हूण सांगलें तुमी तेंय तशेंच आमच्या वाड्यांत एक ल्हान कार्य आशिल्लें आनी ताका तांणी म्हळें गुरकार जावन आसलो तो आनी ताणें म्हळें तुवें एक वॉलाक एक MC करीचें म्हणून सो हांवें ल्हान माट्टार एक MC तयार केल्ली आनी ती सगळ्यांकी पसंद जाली ताच्या उपरांत हांवें MCचेंच कालें म्हळ्यार MC करचेंच मुखार व्हेलें आनी आतां हांव तें MC करचेंच कार्य चलोवन आसा मुखार ह्या टिचिंगाच्या मदेंय हांव तें करनासा तशें हांव 2000 वायसीएस डायसिस लेवल प्रेसिडेंट जावन चुनायत जाली ताच्या उपरांत ICYM जॉयन जाली आनी ICYMांत आनी हातूं म्हाका मस्तू कालें म्हळ्यार एक फिरगर्सच्या विगारात हांव जाल्यार फादर वालेरियन आसलो मागीर GWS आसलो तांचे तावनी मस्तू सपोर्ट दिला मागीर आवय बापाय तावनी हांवें म्हळ्यार कुटुंबादारा तावनी मस्तू सपोर्ट मेळ्ळा पूण तुज्या दादल्याचो सांगात काजारा उपरांत हांवें म्हळ्यार हांवें खाली केल्लें त्या दाळा BA मात्र केल्लें बॅचलर ऑफ आर्ट्स सो म्हाका मस्तू शिकोवंक आतां जाल्यार म्हाका मस्तू उरबा आनी म्हाका शिकायचें म्हणून हांवें फस्ट सांगलें म्हाका शिकोवंक जाय म्हाका मास्टर्स करूंक जाय म्हणून सांगून म्हज्या नवऱ्यान सांगलें जायत म्हणून ताच्या उपरांत हांवें MA इन कन्नडा केलें मागीर त्या दाळा म्हाका हांवें सांगलें हांव अशें नाटक करता म्हाका ताळे डॉल्ला अंकल फोन करनासा हांवें नाटकाक वचयली म्हणून फस्ट तितकेशे नाटक न्ही म्हणून कावजेलो तरी हांवें सांगलें अशें नाटकान कांय तशें कांय येना तुका जाय जाल्यार येवीत प्रॅक्टीस जावच्या टायमार जाल्यार तुका येवी येता म्हूण सांगून पूण ताणें
काजारा उपरांत कशें काजारा पयलें म्हाका आवय बापायन सपोर्ट दिलो गी काजारा उपरांत म्हज्या न्हवऱ्यान दिल्ल्या सपोर्टांत हांव आज म्हणसरी हांगासर म्हळ्यार इतले आयच्या दिसा म्हणसर जाल्यार खंयच्याच क्षेत्रांत वचूंक म्हाका मस्त सलीस जालें. तशेंच म्हजी दोगांय भुरगीं आसा, दोगां चेडवां भुरगीं आहा. एकलें 8वें शिकता आनी एकलें 2ऱ्यान शिकता. आनी तांणी तशेंच हांव शुटिंगाक येताना पुरा सगळे म्हजे वस्तूरांनी पुरा रेडी करून दवरचे, मेकअपाच्या सेटांनी पुरा किट रेडी करून दवरची. आनी कालीं सांगल्यार तिकेशे रांदून तिके दवरपा म्हूण सांगल्यार पुरा करता ती क्लिनींग करचें, घर क्लिनींग करचें. आनी राती डब्बिंगाक येताना जाल्यार व्हडलें चेडूं म्हजे धाकटे चेडवाक मस्त कुमो करता. सो ह्या तेगांय तावन आनी म्हज्या इश्टांत तावन हो मंजूर एक दोगां तेगा इश्टान म्हजी मानेस्त रोशन आनी लाविना म्हूण सांगून तशेंच डॉल्फी कासिया सो ह्या तेगां तावनी म्हाका मस्त सपोर्ट मेळ्ळा म्हूण सांगेत. वय आतां तुजें हें तालेंत तुवें सांगलें इस्काल वाठार फिर गजी लेवलार सर्व चडावत आसता आनी चड म्हळ्यार आमचें एक ल्हान एक संवसार. पूण मुख्य विशय येवचे जाल्यार तूं संवसारभर एक तुजी एक आयडेंटिटी असलें नटन एक उत्तीम सिरियल म्हणजे मिसेस मीनातान सुरवात जावन आज तूं एक रागाची सुनगी या मोगाची सुनगी कुटुंबा मदलें हर एक पळोवची नदर वेगळी आहा. ह्या सिरियलाचे तुजो अनुभव ह्या लोकांत तुका मेळिल्ली प्रतिक्रिया ह्या विशयी थोडे विशय सांग. पळय हांगा हांव एका व्यक्तीचें नांव उल्लेख करूंक आशेता आनी तो जावन आसा मानेस्त आशीत पिंटो. ताणें म्हाका ही वाट सर्गाची न्ही पयली सिरियल आली कोंकणी आनी तातूंत म्हाका एक रोल दिलो. आनी ताच्या उपरांत तो रोल मस्त पसंद जालो लोकांक. आनी ताच्या उपरांत ताणें म्हाका एक फावटी कॉल केलें आनी म्हळें सपना अशें एक सिरियल आसा तुका येवेत गी मानेस्त स्टँडी बेळाचें निर्देशन करता तुका येवेत गी म्हणून. हांवें फस्ट ताका सांगलें हांव एक टिचर तुका कळीत आसा म्हाका क्लासीच्या मदें बिलकूल येवंक जायना. तशें जाल्ल्यान म्हाका गोत्तू नाशित म्हळें तूं ये आनी उलय म्हणालो. तशें आमी एक फावटी गेल्या दायजीवळ स्टुडियो थंय म्हजीच लागशिल्ली म्हाका रिटाबाई आनी मानेस्त जीवन वास ती आसली. आनी हांवें अशें उलयताना फस्टूच सांगलें मानेस्त आमच्या डायरेक्टरा कडेन हांव टिचर म्हाका हप्त्या मदें बिलकूल प्रॅक्टिसाक हाका शुटिंगाक येवंक जायना. सो सोनवारा आफ्टरनून गव्हर्मेंट हॉलिडेज आनी संडेज हे 3 मात्र येता म्हूण सांगून फस्टूच ताणें सांगलें येस तुज्या खातीर आमी संडेज करता म्हूण सांगून. सो तें ताणें दिल्लें उतर ताणें आखेर म्हणून सर 52 एपिसोड जाली आमची त्या सिरियलाची आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या त्या एका उतरा द्वारी आज एक हांव खंय गेल्यार मार्केटीक वचून दी वा भायर वचून दी फंक्शनाक वचून दी एक रावून एक सेल्फी काडची गी एक फोटो म्हणटात आसो वय लिनेट म्हूण सांगता पळय ती जावची खुशी खंयसर कोणायकी मेळचें ना म्हूण सांगून लिनेट म्हणून वळखता. सपना म्हणून हांव कोणायकी येवचें ना. पोरीच म्हजो न्हवरो म्हणालो आमी एका काजाराक गेल्ल्या काजाराक येताना सगळ्यांनी रावून म्हजी फोटो काडली सेल्फी काडली आनी म्हजो न्हवरो म्हणालो शे सिरियल एक्टर बरा जायचे न्हय कारण तुका तुजें चान्स या पळय कितले बरा तुजे फोटो काडटात पळय आमचे बरा काडटात गी म्हणाले. तेका हांवें म्हळें तुकाय हांव एक फुडें रावयता मागीर तुकाय पळय आनी मागीर तुका सांगीत न्हय सपनाचो न्हवरो म्हणूनच आनी तुवें लिनेटाचो न्हवरो म्हळ्यार डेन्नो म्हणटात तुवें सपनाचो न्हवरो म्हण सांग म्हण सांगलें. तशें जाल्ल्यान एक काले म्हणटात ह्या सिरियलांत हांव म्हाका मस्त काले म्हळ्यार फायदो आयलो. प्लस म्हाका ताच्या उपरांत हांवें आप्पे टिचर म्हणलें एक तुळू मुवीक म्हाका ताणें आपयलें. तशेंच इंचांड यांच्या ताका गेली हांव मागीर जावई नंबर 1 त्या मुवीक मागीर एक मँगलोर टू गोवा तें जालां आनी येवचार आसा मुवी तशें त्या मुवींत म्हाका चान्स मेळ्ळें. प्रस्तूत आतां आमी एक नवी सिरियल जावन आसा गॉडफादर सो ताचें शुटींग जावनूच आसा आनी तुमी आमच्या सिरियलांत एक्ट केला न्हय सो म्हाका तुमच्या सांगात वचूंक अवकाश मेळ्ळो न्ही. आतां तुवें म्हणलें तूं आतां एक स्टार सेल्फी काडटात हो पयलो अवकाश की इंटरव्यू करचो हे म्हणजे नशीब म्हणून. आनी आमी जाल्यार तुवें सिरियलांत पळयला लोकांक एक खंयचेंय एक कार्य अर्ध्या घंट्याचें एका घंट्याचें पळोवंक चलीच पूण तातूंत सिरियलान जावं दी फिल्मान जावं दी तातूंत एक्टिंगा दिवचो वेळ हांवें पळयला एका सिरियला फाटल्यान सगळो आयतार तुवें दिलो. हो वेळ या म्हळ्यार तुज्या एका वावराक तुजें डेडिकेशन कितलें आसा. कंडिशन हांवें तुमकां सांगलें की म्हाका आयताराचें मात्र म्हूण सांगून आतां हांव प्रस्तूत 4 वर्सां हांव वाड्याची गुरकार जावन आसा मांगलोर आनी फाटल्या 6 वर्सां हांव वाड्याची प्रतिनिधी जावन आसली. प्रतिनिधी जाल्यार तितलें काम आसना तुमकां कळीत आसा गुरकारा गेल्लें काम चड आसता मिटिंगाक ताका वचचें पडटा जाल्यार म्हजें हांव गुरकार जाल्यार म्हजें मुखाल काम जो नवरत्न करता संतोश सो
तासो एक पाटिंबो आणि आयतार जाल्ल्यानी आमी सांगलें तुमकां टायम टेबल करता म्हणून हांव हर एक दिसा 4:30 वरार उठता आतां एक अर्दो घंटो लेट उठचें 5 वरार पूण तो 4:30 टायम ताच्या उपरांत म्हाका न्हिदूच पडना कित्याक म्हणल्यार तें उठोवन संवय जाल्या न्हय ताच्या उपरांत मागणें करन हांव एक जेजू बाळकाची एक व्हड भक्तीन सो जेजू बाळकाडे मागल्यार मात्र आमी चिंचेंगी ताच्या कडेन मागल्यार म्हजे सगळे कामां जातात म्हण सांगून सो म्हजो ग्रोट्टो आसा ताच्या मुखार हांव इल्लें मागता मागून इल्लें म्हजें योगा करूंक आसा एक 5-10 मिनिटांचें योगा करता सो ते योगा केल्या उपरांत हांव इल्लें क्लासीक प्रिपेर करता म्हळ्यार 10th म्हणटाना 10th 9th म्हणटाना इल्लेशे कश्ट भोगतात वय सो ताचें इल्लें काम करता ताच्या उपरांत हांव रांदूंक येताना म्हजो नवरो म्हाका मस्त हेल्प करता आनी तें पुरा जाल्या उपरांत रांदून जाल्या उपरांत हांवें खालें करचें म्हळ्यार सवांच्या मिसाकेचे आनी आतां कोरोना येयल्या उपरांत सदांय मिसाक येता ते एक प्लस पॉयंट म्हण चिंता कित्याक म्हळ्यार घरांत हांव ऑनलायन जाल्ल्यान सदांय आमी मिसाक येता सो मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांचे पुरा ब्रेकफास्ट रेडी पुरा केल्या उपरांत हांवें शुटिंगाक गेचें आनी म्हाका मिसेस मीना एंड फॅमिलीच्या टायमार एक प्लस पॉयंट कितें गी म्हळ्यार ते शूटिंग प्लेस म्हज्याच घरा कडेनच आसलो एक 2 मिनिटाचें डिस्टन्स आसलें सो ते दडा जातालें आनी थोडे फावटी ब्रेक टायमार कालें की जाय जाल्यार म्हाका घरा येवन येसो तितलो पुरसोत आमकां आमचो मानेस्त स्टँडी बेळाक दितलो सो सांजेरी शूटिंग बेगीन जातालें डब्बिंग जावचे टायमार तशेंच हांवें तांकां सांगलें म्हाका दिसाचें येवंक जायना सांजेचें येवंक जायना हांवें रातीचें येचें आसलें डब्बिंग सगळें म्हजें घरचें काम करन 7:30 उपरांत वचून हांवें वॉयस डब्बिंग दिवन येवचें आसलें सो आमच्या जिवितान केदाळ आमी टायम टेबल करता पळय त्या दाडा मात्र खंडीत जावन आमी खंयचें काम हातीन धरता तें खंडीत जावन पंथाक आमी पावयत वेळ ना म्हूण सांगून खंडीत जावन आमी फाटीं सरचें न्ही आमकां मेळिल्ले अवकाश जर तर आमकां वेळ आसा म्हूण सांगून मुखार खंडीत गेल्यार आमकां खंडीत जीक लागतली म्हणली म्हजी आतां तूं हांवें चिंतलें तूं काली नाट्यमान तितले मात न्ही खूब मान ती वेळ दिताय रांदपांत मागण्यांत मिसांत म्हळ्यार तुवें हर एक मेळची न्ही 24 वरां तुजें तें ध्यान तुवें कळशे पद्दत हांवें नासतना तूं लोकांक दिताय आतां आमच्या समाजांत पळोवया जायते फावटी स्त्रियो फकत ताच्या एकाडेमीक लेवलार उडोवन सांगले पर्यंत आसात पूण घरांत जायतो वेळ आसल्यार वेळ ना म्हणल्यार एक रांदप करूंक 3 घंटे काडूनचे की या सिरियल पळोवंक मोबायलार वेळ पाचार करतात सो तसल्यांक इतलो उक्तो अवकाश आसतना तांकां कसले एक तुजे एक टिप्स दिताय आमी तेंकां सांगचें आतां हांव सिरियल पळयना म्हण न्ही हांव सिरियल पळयता कित्याक म्हळ्यार एक सिरियल पळयल्यार मात्र तुका नेक्स्ट आमकां नटन करूंक एक काले म्हणटा सलीस जाता आनी आमकां घरा जाल्यार टायम आसा एक 8 ते 9 वरां म्हणसर 1 घंटो हांव दितांत सिरियल पळोवंक कित्याक म्हळ्यार आमचे थोडे फेवरेट सिरियल आसात 2 सिरियल आसात आमी ते पळयतांच 7:30 आंबोरी तेर्स केल्यार 8 ते 9 वरां म्हणसर आमी सिरियल पळयता पूण तेन्ना हांवें सांगचें हर एका स्त्रियेक पयलें आमी कालें करचें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाचो मोग आपणायचे आनी आमकां जर तर थोडीं टॅलंट आसात ती आमी उक्त्यान उसारीचे प्लस आमी तेन्ना सांगलें आमची एक वेळा पट्टी म्हणल्यार आसाचे इतलेच टायमार आमी ही करचीं कामां की केल्यार मात्र ती दुसरे दिसाक तुका सुलाभ जातली कन्नडांत एक गाद आसा पळय नाळे ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡು म्हणून सांगून सो तें एक हांवें म्हज्या जिवितांत मस्त काणयोचें कित्याक म्हळ्यार एक खंयचेंय काम मागीर करता म्हळ्यार तें मागीरच जाता आतां केल्यार मात्र जाता आनी हर एक फावटी आतां मोबायल आयला मोबायल तुका किंच्याक आमी वापरया त्या वेळाक मात्र आमी वापरया उरलें काम सगळें जाता थोड्यांचे एक अनुभव आसता अशें म्हजें रांदून तूं जावं ना आज म्हूण सांगून थोडी म्हणना ना म्हजें पुरा काम जालें म्हणून आमी आतां इस्कालाक येता म्हाका 7:45 इस्कालाक पावचेंच आसलें 7 वरार म्हज्या भुरग्यांक घरांत वचचेंच आसलें भायर सो त्या टायमार हांवें कालें करीचें आमी इल्लें उठ्ठाना इल्लें बेगीन उठोवन म्हजें काम बेगीन जाल्यार उरल्या संगतींत आमकां मुखार वचूंक जाता आनी थोडे फावटी काल जाता म्हूण सांगल्यार काजारा पयलें आमकां मस्तो टॅलंट आसता ताच्या उपरांत ना बा पुरासाने एक आसता ती आळसाय सांडल्यार खंडीत जावन एका स्त्रियेक करूंक जायनातलें काम खंडीत ना कित्याक म्हळ्यार आतां मस्तो ऑपॉर्च्युनिटी आसात अंतरजाळेचो मस्तो कार्य आसात समाजांत मुखार येवंक एक स्त्रियांक परजळोवंक मस्तो अवकाश आसा तो अवकाश खंडीत जावन आमकां जाता म्हूण सांगून आमी केदाळा खाण घेता पळय त्या दाळा मात्र तो अवकाश आमी गळसियेत म्हूण सांगून म्हजी आशा आतां तुज्या उलोवण्यान जावं जी उतरांची सुडाळाय या मुखेल पोवन म्हळ्यार एक लोकांक दिश्टीक पावचें पूण स्त्रियांत कितें जाता एक तराची भिरांत आसा हांवें मुखार कशें येचें म्हाका जायना आनी म्हाका उलोवंक भाशेचें जावं दी या खंयचीय भाशेन जावं दी उतरांची सुडाळाय आसना
पूण आतां अखेर करचे फुडें असले एका तरान फाटीं उरिल्ल्या स्त्रियांक आपणे मुखार सो तांची सुरवात कशी मुखेलपण कशें घेवयेत तेंच म्हण सांगलें हांवें आमच्या कुटुंबांत पयलें आमी इसारीचे पट सांगता ताच्या उपरांत हांवें म्हजे थंय कसली पुरा देणी आसात म्हण पयलें पळयचें हांव एक नाटकिस्त जावन एक संगीतांत मुखार वचून ताचे उपरांत MC करचें देणें ताचे उपरांत हांव सबार बुकांक पयलें बरयतालीं आतां हांव आमच्या कामेली बुकाक मात्र बरयता कित्याक म्हळ्यार म्हाका वेळ ना म्हणून न्ही इल्लेशें तेंच सांगलें न्ही म्हळ्यार इस्कालाच्या अंतूत हांव इल्लेशें बिजी शेड्यूल जाता पूण जाल्यार हांव बरोवंक म्हाका आमचो मानेस्त डॉल्फिक आसा मस्तू म्हाका सांगून आसता इल्लेशें बरयजें तुवें आनकी बरयजें तुका जाता म्हणून सांगून आनी स्त्रियो सडावत टिचरां जाल्यार बरोवचे देणे आसले बरयनात येस सो तांतू आसून मागीर वाड्यान मुखेलपण काण घेवन फिर गजन मुखेलपण काण घेवन आनी खंयचेंय काम आमी जायना म्हूण सांगिना पयलीं हांव चिंतता गी म्हाका तें काम जाता गी म्हूण सांगून आमच्या जिवितांत थोडे फावटी स्त्रियां कडेन एक चिंताप आसता हांव आतां अशें काजार जाल्या उपरांत गेल्यार म्हाका लोक कितें म्हणत गी म्हूण सांगून तें म्हाकाय येयल्लें भोगप काजारा पयलें येयल्लें मागीर येयल्लें पूण हांवें इतल्यांत सांगचें आमकां कळीत आसा गे हांव कशी गी म्हूण सांगून आमकां कळीत आसाचें प्लस आमी कोणाच्या म्हळ्यार कोणाय खातीर आमी जियेना हांव जिवचें म्हज्या खातीर म्हाका म्हणलें एक वय म्हज्या खातीर जिवचें म्हज्या कुटुंबा खातीर जिवचें सो तांचो जर तर प्रोत्साह म्हाका मेळ्ळो हांवें कोणाकच भियेचें म्हणून ना वय जर तर हांव सारक्या वाटेन आसा ती सारक्या वाटेन खंडीत जावन हांवें मुखार वशेत सो आमी पाटी रावान आसतना मागीर आळसायन बरान आसतना खंडीत जावन आमचे कडेन कितें आसा तें आमी एक समाजेंत हेरांक कुमोक करच्या रितीन गी वा कलीन देणी आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर वर्जीत करतना खंडीत जावन एका रितीचो तृप्ती संतुष्ट आमकां मेळटा नांव मेळच्या की म्हाका एक समाधान आसा की हांवें एक बरें काम केलां म्हणून सांगून सो खंडीत जावन आमी फाटीं सरचें न्ही आमकां सबार अवकाश आसा आमी गळशियां इसारिया आनी जर तर आमकां त्या क्षेत्रांत मुखार वचूंक जाय तर आमी कोणायचे तरी एक गायडन्स काडया कित्याक म्हळ्यार अवकाश जायते आसात आनी एकच फावट एकलो मनीस MC गी नट गी जायना आमी ताका प्रॅक्टीस करचें पडटा आनी हांव हर एक नाटक करतना एक रोल मेळ्ळ्यार म्हाका हांवें आरश्या मुखांत रावून एक राती एक अर्दो घंटो आरश्या मुखार रावून सांगून एक्टींग करचें आसलें म्हाका नाटक करचें म्हळ्यार मस्तू खुशी पयल्यांत हांव न्ही आतां जाल्यार मस्तू नाटक करचें मस्तू खुशी सो ह्या एक्टिंगांत हांवूच काले म्हण सांगल्यार एक बरें नांव आयना आनी रोल तो एका सिरियलान मेळचो रोल तो तिके आमी थोडे फावटी म्हणचे आसा विलन असो रोल आबा तो विलन गी म्हूण सांगून एक्चुअली तो त्या रोलांत रिगल्यार मात्र ते एक सिरियल सक्सेस जाता आनी खंयचोय तो रोल जावन दी आमी खाण गेल्या प्रमाणे आसा ती सुनू जोर आनी पाप म्हणचे की तो कित्याक रोल तो दिला आनी ताणें ताका कित्याक कशें केलां तो जस्ट काले म्हणटात हर एकल्याच्या कुटुंबांत जावचेंच तें आज घडीत तें सो ह्या काले म्हणटात सिरियलांत हांव जाल्यार आमी पुरा पॉझिटिव्ह काणी घेवचें म्हणून न्ही आमच्या मोती कितें जळकाता पळय तें काणी घेवचें आनी आमकां खंयचें क्षेत्र दिलां क्षेत्रांत आमकां आसक्त चड आसा तातूंत आमी मुखार गेल्यार खंडीत जावन एका दिसा आमचें नांव उंचल्या स्थानार येता म्हूण सांगूंक आशेता वय देव बरें करून सपना सल्डाना तुवें म्हळें एका दिसा आनी येदोळूच तुजें नांव लोकांक दिश्टी गेलां आनी जायते तुजे अभिमानी हें कार्य पळोवन आसात मोगाच्या न्हू देव बरें करूं हें अपुरबाचें कार्य तुमी आज सादर केलें तुमचीच सपना सल्डाना भोव अपुरब्यान स्त्रियांक एक संदेश आनी एक उलो दिला तुमचे ताल्यांत कसलेंय जावं दी मुखार येवचे अवकाश दाराळ आसात मुखार येया आनी समाजीक कांय तरी नांव दिया देव बरें करूं देव बरें करूं